नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। भाजपा शिवसेनेची राष्ट्रीय पावंड्यार युती उरतलीच, शिवसेनेचो मुखेली उद्धव ठाकरेन केलें स्पश्ट। काँग्रेसीक कडेक दवरतले जाल्यार पर्याय ना, मोदीचेर मात वग्गी। कारवार, बेळगाव, सिंधुदुर्गातल्या गाडयांक प्रवेश फींत सवलतीची येवजण 15 जुलै मेरेन चालीक। म्हयन्याक 15 परस चड फावटी गोंयांत येतल्यांक खासा पास। गोंयकार फिल्म निर्मातो राजेंद्र तालकाची दोतोर ऑस्कराचेर टिका। तालक म्हणटा चूक ऑस्कराची, शूटिंग चलतना मदल्यान वचप चुकीचें। काणकोण मल्लिकार्जुन शाळेंतले विखबादा केशींत खाण दिवपी बायलेक अटक आनी जामीन। एफडीएचो अहवाल येवपाक सप्तक तरी वतले, कारवाय ताचे उपरांत। आनी आशियाई बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या चलयांनी जोडली 5 पदकां। भांगरा पदक जैतिवंत रिया सावंताची बरेपैकी कामगिरी। खबरो विस्तारान। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपा आनी शिवसेनेची युती उरतलीच अशें शिवसेनेचो मुखेली उद्धव ठाकरेन स्पश्ट केलां। मराठी सिनेमा महोत्सवाचें उक्तावण करपाक तो पणजे कला अकादमींत आयिल्लो। काँग्रेसीक सत्तेंतल्यान पयस दवरतले जाल्यार आनीक उपाय ना अशें उद्धव म्हणटा। मोदीचें फुडारपण शिवसेनेक मानवता काय कितें अशें विचारतकीच मात ताणें सरळ जाप दिली ना। नरेंद्र मोदी आनी उद्धवाची बिरेस्तारा मुंबय एकठांय बसका जाल्ली। की सत्तेचं गणित हे केवळ किती पक्ष एकत्र त्याच्यावर नसतं। ज्या वेळेला शिवसेना भारतीय जनता पक्ष हे दोघंच होते आणि अकाली दलही तेव्हाच होता, त्याही वेळेला झाले त्याला 88-90 त्या साली आम्ही दोघं तिघच होतो। पण त्याच्यानंतर सत्तेच्या जवळ गेला किंबहुना जातो हे बघितल्यानंतर मग इतर पक्ष आले होते आणि मला असं पूर्ण विश्वासाने वाटतं की पुन्हा एकदा तसंच वातावरण निर्माण झालेलं आहे। पुन्हा एकदा एनडीए हा नक्की सत्ता मिळवेल। ह्याचं कारण असं की लोक आता काँग्रेस आणि काँग्रेसची सगळी जी काय दुष्कृत्य आहेत त्याला आता कंटाळलेली आहेत। जेडीयू असेल, आणखीन कोण कोण असतील, ठीक आहे, कोण आलं आणि कोण गेलं म्हणून काय फरक पडत नाही। शिवसेना भारतीय जनता पक्षाची युती ही मजबूत आहे, अकाली दल सोबत आहे, महाराष्ट्रामध्ये आमच्यासोबत RPI सुद्धा आहे। आम्ही मजबूतीने पुढे जाऊ। एनडीएच्या भवितव्याबद्दल मला कोणतीही चिंता वाटत नाही। शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष सोबत अकाली दल आहे देशाच्या पातळीवरती। मला अजूनही माझ्यासमोर तो प्रश्न आलेला नाहीये, ज्यावेळेला येईल तेव्हा उत्तर देईल। येस, मुंबईला आपण बोलूया। कारवार, बेळगाव आनी सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतल्या गाडयांक प्रवेश फींत सवलत दिवपाची येवजण 15 जुलै मेरेन चालीक लागतली। प्रभारी मुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकारान हें प्रुडंटाक सांगलें। एका म्हयन्याक 15 परस चड फावटी गोंयांत येवपी मोटारींक खासा पास दिवपाचें सरकारान थारायलां। गोंयांत येवपी सगळ्या गाडयांक प्रवेश फी लागू केल्ल्यान अखिल भारतीय मोटर काँग्रेसीन बोवाळ घाल्लो। भायल्यान गोंयांत येवपी सगळ्या गाडयांक गोंय सरकारान प्रवेश फी लागू केल्ल्यान फाटल्या दिसांनी बरोच बोवाळ जाल्लो। बेळगाव आनी कोल्हापूरच्या येरादारी कंत्राटदारांनी बेमुजत संपार वचून गोंयांत येवपी दिसपट्ट्या गरजेच्यो वस्ती बंद करपाची शिटकावणी दिल्ली। गोंयच्या शेजाराक आशिल्ल्या जिल्ल्यांतल्या गाडयांक सवलत दिवपाची येवजण फुडल्या 15 दिसां भितर चालीक लागतली अशें प्रभारी मुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। एंट्री टॅक्स विशीं कोणीच पॅनीक जावपाची आवश्यकता ना। एंट्री टॅक्स जो आमी चालू केला तो बरे तरेन थंय चल्लेले आसा। आतां काही जे पळय तालुका आसा, फॉर एग्जाम्पल बेळगांव, कारवार, मागीर तुजो सिंधुदुर्ग आनी कोल्हापूर ह्या सारक्याक आमी जे पास सिस्टीम करतले आनी ती बी पास सिस्टीम कोणाक करतले की जी व्हेकल कमीत कमी 15 पेक्षा चड जाण येता, चड फावटी येता, तांकांच आमी पास सिस्टीम करतले। बाकीचे जे आसा तांकां पास सिस्टीम करपाची गरज ना। एकदां दोनदां येणारे तांकां 250 रुपया किंवा 500 रुपया व्हडलेशें कांय न्हय, कारण हो जो एंट्री टॅक्स घेवन आमी सबंद गोंयचे जे रस्ते आसा ते रुंदीकरण करपाचें ठरयता। इतलेंच न्हय, बरे रस्ते लोकांक दिवपाक सोदता। ती फायल क्लियर जाली? अजून पसून ती फायल म्हजे कडेन पावना। इट इज इन फायनान्स डिपार्टमेंट। फायनान्स डिपार्टमेंट क्लियर केल्या नंतर ती म्हजे कडेन येतली।
कितले लागतले अशें? सादारण 10 तारीख पर्यंत ह्यो सगळ्यो गोष्टी जातल्यो अशें म्हाका दिसता. सादारण 15 तारीख पर्यंत आमी हें इम्प्लिमेंटेशन करतले. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुळशीदास च्यारी. शुटिंगेच्या जाग्यार पणजेचें कोफुसांव जालें ताका दोतोर ऑस्कर रिबेलोच जबाबदार. शूटिंग चलतना थंयच्यान वचप चुकीचें अशी टिका गोंयकार फिल्म निर्माते राजेंद्र तालकान केल्या. ESG आनी पणजी महापालिकेच्या चुकीच्या धोरणाक लागून फिल्मवाल्यांचें लुकसाण जाता अशें तांणी म्हणलां. That is Oscar mistake. I straight away say. See why Oscar? When I know there is a mob. See, any film shooting, even if you see now, you can see anybody will enter here. No, anybody will enter intentionally here, not otherwise. We are very well known for the hospitality, and this incident was not expected from Dr. Oscar. Totally चुकीचे डिसिजन जे पेडणे म्युनिसिपालिटीन घेतले ते कित्याक काय म्हणल्यार सी तुमी लास्ट मिनीट शूटिंग कॅन्सल म्हणून सांगपाक शकना कोणाक. कित्याक शूटिंग म्हणल्यार कितें लग्नाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग न्ही की बाबा चल तूं व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करनाकात. ESGची स्कीम सद्या डब्या पडिल्ली आसा. कित्याक लागून बिकॉज हांगा जे कोणा पडून गेल्लेच ना स्किमीचे. तांचे फिल्म जर आसा तांकां इंट्रस्ट आसतलो फाल्यां ना दवर कोणा ना. And CM is too busy. I told him twice, बाबा कितें तर लक्षांत घाल, get right people in that ESG. पयलीं ते आमगे पयलींचे चीफ मिनिस्टरान उडयले भितर काडून फॉर नो रिजन केलेंच ना. कोणा पडून गेल्ले ना. तांकां फिल्म फेस्टिवल फक्त मिरोवपाक जाय. But actually I was supposed to pay only 1,000 rupees for the entire film shoot in Goa. Now I paid almost 4.5 lakh rupees to shoot in Goa. So I'm just like any other commercial producer who is coming to Goa to shoot. So what is the difference for an advantage for Goan? Nothing. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.